एल्टनाची मामी मिसिंग आसा सिन्स 3-4 years. एल्टनाची मामी कॅरल डिसोजा आणि ती भायर कामाक आसली. कामाक गेलो आणि तो येता आसतना ह्या फावटी लेट येयलो. 9:30-10 जाली खंय. घरा कडेन येवन पळयताले परत दार लॉक. एल्टना मामीक फोन मारलो, फोन उखलिना. रिंग जाता, फोन उखलिना. सो हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज, तुम्ही तर आमचो कालचो व्लॉग पळयलाच आसतलो न्हू. कालच्या व्लॉगान एकटी माय आसली, तेजो व्लॉग अवीन घातलेलो जी सीक आसा. सो तेच पळोवन आमकां एका भुरग्यान आयज कॉन्टॅक्ट केल्लो अवीक. येस, एक्झॅक्टली. सो तो व्हिडिओ जो म्हाजो फ्रेंडाच्या मामीचो आसा तेका पळोवन म्हाजो एक फ्रेंड खूब इमोशनल जालो. जें नांव जावन आसा एल्टन डिसोजा. एल्टनाची मामी मिसिंग आसा सिन्स 3-4 years. 4 वर्सां जाली तेजी मामी मिसिंग आसा. तेजी मामी कशी मिसिंग आसा, एल्टनान कितें अशें केल्लें आनी कितें आहा तें तुमकां हांव आयच्या व्लॉगान सांगतलो. चॅनलाक आमच्या नव्या आसा जाल्यार लायक करपाक आनी शेअर करपाक विसरो नाका. सबस्क्रायबूय करा आनी कॉमेंटूय करा. आणि मेन कितें आहा जाणां गायज, जाता तितली ही आमची व्हिडिओ शेअर करात, ग्रुपान शेअर करात, तुमचो स्टेटस घाला. एक्झॅक्टली. सो आय कम बॅक टू द पॉयंट. एल्टन जो भुरगो आसा, ओके, तेणी म्हाका व्हिडिओ पयलो आनी कॉल केलो. ही स्पोक टू मी फॉर अ वायल 2-3 years आनी म्हाका तेणी सगळें सांगलें. ही वॉज व्हेरी इमोशनल. म्हाका तेजे कडेन खूब रडोन उलोवंक लागलो आनी म्हाका म्हणलेलो वी प्लीज हेल्प मी. सो हांवें डिसायड केलें की हें तुमच्या मुखार हाडचें म्हणून, आमचे मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली वांगडा. सो कॉल म्हाका असो येता एल्टन डिसोजाचो. ही स्पोक टू मी आनी तेणी म्हाका थ्रू आउट हीज जर्नी सगळें सांगलें. ओके, बॅक परत आमी फाटीं वचया. एल्टन जेन्ना 9th आसलो तेन्ना खंय तो खूब वायट संगतीक लागलो खंय. ही स्टार्टेड हॅविंग सिगरेट्स, स्मोक्स, ड्रिंक्स, अल्कोहॉल आनी हेतून भुरगो तो पिड्यार जालो. एडिक्शन जालें तेका. ओके, ड्रग्स एडिक्शन जालें, अल्कोहॉल एडिक्शन जालें, म्हणजे सगळें एडिक्शन जालें. एल्टनाची मामी कॅरल डिसोजा, ओके, शी इज अ व्हेरी हार्ड वर्किंग वुमन आनी ती भायर कामाक आसली कुवेट. ओके, कुवेट खंयच्या तरी ऑफिसान ती कामाक आसली. शी इज अ व्हेरी गूड एट कंप्युटर, म्हणजे कंप्युटराचें कसलें तरी काम करी ती आनी शी वॉज अर्निंग व्हेरी गूड. ओके, आनी एल्टनाचो पाय जो आसा ही वॉज अ मॅकॅनीक. तो गाडयो रिपेर करी, 4 व्हिलरी. ओके, सो जालें कितें, एल्टन वॉज व्हेरी एडिक्टीव. बापूय दीसभर कामाक आसतालो, मामी गोंया भायर, चेडो हांगासर मस्ती करूंक लागलो. आवय समजताली तो शिकता, 9th आसलो. ओके, आनी बापायक तेजे सगळे कोण फ्रेंड येवन सांगूंक लागले की एल्टन तुमचो सोरो पियेता, ड्रग्स सोडटा आनी हें टेन्शन जावन तो मामीक सांगिनासलो. कित्याक तेच्या आपणाच्या बायलेक सांगिनासलो, कित्याक तो टेन्शनान काम सोडून रिटर्न गोंयान येत म्हणून. कित्याक एल्टनाच्या मामीन खंय घर बांदपाक, म्हणजे तेजो बरो व्हडलें घर आसा तें बांदपाक खूब लोन काडलेलो खंय आनी बिकॉज ऑफ दॅट ती भायर आसली. सो जालें कितें, एक दीस असो येता की एल्टनाचो पाय जो मॅकॅनीक आसलो ही पास्ड अवे. ओके, तेका हार्ट एटॅक येयलो आनी तो ऑन द स्पॉट कामारूच मेलो. कामार मेलो. एल्टनान आपणाच्या मामीक फोन मारलो, सिच्युएशन अशें जालें आनी तेज्या मामीक गोंयान येवचो पडलो. ओके, काम सोडून. मागीर तेजो फ्युनरल जालो. एवरीथींग इज गॉन. घरान पाय ना, म्हणजे तेजो खंयचो घोव ना. कितलें डिफिकल्ट लायफ. आनी एल्टन खंय बापायचे गॅरेजीन वयतालो खंय आनी बापूय कोणाच्या गॅरेजीन कामाक आसलो. सो तो वयतालो खंय त्या गॅरेजीन. त्या गॅरेजींतले खंय लोखणाचे पार्ट्स उखलून हाडप खंय आनी स्क्रॅपान विकून पयशांनी ड्रग्स घेवप खंय. घरान कितें सामान आहा तें व्हरोन विकप आनी मामीक खबर नासलें. मामीन तेका विचारलें खंय कसले दाग रे आंगान तुज्या, हे चटके कशे. ना कांय ना, आपूण पाय वांगडा केन्नाय गॅरेजीन वयतालो न्हू, सो तेन्ना लागतालें. आनी अशें जावन खंय एक 10-15 दीस जाले आनी एल्टनान आपणाचो असली रंग दाखयलो.
एल्टनाची मामी एवरी 3 इयर्स, एवरी 2 इयर्स, एवरी 4 इयर्स, एवरी 2 इयर्स अशी येताली. चड बेगीन बेगीन येनासली ती, कित्याक ताका खूब लोड आसलो कामाचो. आनी एक दीस एल्टनान आपणाचो असली रंग दाखयलो. एल्टनान आपणाच्या आवयक मारलो. कित्याक मारलो? पयशे जाय म्हणून. पयशे कितले आहले म्हाका तेणी सारके सगळे सांगले. पयशे जाय आहले आपणाक 2,000 मागले आनी मामीन ताका ना म्हटलें म्हणून मामीक तेणी थापटायलो. आनी मामीक कोणी सांगलें, नेबरांनी, बाकीचे तेजे कलिग्स कोण आहा आनी जे तेजे पयलीं कामाक वयताली, ते शिवणीच्या कामाक वयताली मामी तेजी, म्हणजे गोंयानूच, ते सगळे लोक नेबर सांगूंक लागले की एल्टन वायट हातीन पावलेलो आसा, ड्रग्स सोडटा, अल्कोहॉल घेता. आनी एल्टनाक येवन तेणी मामीन खूब मारलो की तूं अशें कित्याक करता, रिसंटली तुजो पांय गेला आनी तूं आतां अशें करूंक लागला. आनी अशें करून करून ती हांगाच रावली, एल्टनाची मामी गोंयानूच रावली, कित्याक एल्टनाक सुदरूंक जाय म्हणून. आनी अशें करून करून 2 वर्सां जालीं आनी एल्टन 10वी फेल जालो. एल्टन 10वी फेल जालो म्हणून एल्टनाच्या मामीन एल्टनाच्या पांय जो जाग्यार कामाक आहलो थंय एल्टनाक कामाक लायलो न्हू गा. हय. कामाक लायलो आनी तो कामाक वयतालो, ओडटालो गांजा बिंजा तसले खूब नाकाल्ले कितें कितें ओडी. आनी तो वायट हितून पावलेलो, बट स्लो स्लो तो चेंज जातालो, कामाकूय वयतालो, रेगुलर कामाक वयतालो. अशें पळोवन मामीक दिसलें की तो सारको आहा म्हणून. आनी तिणें चिंतलें की फुडें आपूण चल्लेली बरी. आनी एक दीस असो येता की एल्टनान परत मामीक मारलो, खूब मारलो. आनी अशें करून करून तो एवरी डे तोडफोड करप घरान. जेवण दिलेलें, हें कितें केलाय गे, हें म्हाका बरें लागना, हें नाका तें नाका, म्हाका हें जाय तें जाय. कामाक वयतालो, कामा वयल्यान केन्नाच कितें घरान 1 रुपयाचो पाव पासून हाडिनासलो. पयशे खंय गेले काय विचारी जाल्यार पयशे सोंपले म्हणटालो. आनी गाडी असली तेजी पांयची, ओके, ती पांयची बुलेट पासून तेणी इकलून ते पयशांनी तो परत अल्कोहॉल आनी कितें कितें पिवंक लागलो न्हू. हय. अशें करून करून तेजेर फायनली एल्टनान मामीचेर कसो एसॉल्ट केलो की सांगूं शकना. ओके, एल्टनान मामीक असो मारलो की तेजो रायट सायडीचो कानूच कट जालो, म्हणजे रायट सायडीचो कानूच कातारलो असो. ओके, आनी हॉस्पिटलान एडमीट जाली. थोड्या दिसांनी ती घरा येयली. आनी तेज्या उपरांत 1-2 दिसां उपरांत एल्टनाची मामी गायब. एल्टन ज्या दिसा एक दीस एल्टन सकाळी फुडें उठोन कामाक गेलो आनी तो एवरी डे दनपारचो, म्हणजे वेरी क्लोज बाय गॅरेज ती, एवरी डे तो दनपारां जेवपाक येतालो घरा कडेन. आनी परत काम सुटलें काय तो 7:00, 8:00, केन्ना केन्ना 11:00 सगळ्या फ्रेंडां वांगडा ते ओडून पिवन लेट येतालो, एक एकदां बेगीन येतालो. पण त्या दिसा एल्टन येयलो खंय घरा कडेन दनपारां, जाल्यार घर लॉक आसा. तेणी आपणाची स्पॅर कीजान चावी दार ओपन केलें आनी कितें आहलें किचनान तें खाल्लें आनी तो परत कामाक गेलो खंय. कामाक गेलो आनी तो येता आसतना ह्या फावटी लेट येयलो, 9:30, 10 जालीं खंय. घरा कडेन येवन पळयता जाल्यार परत दार लॉक. एल्टनान मामीक फोन मारलो, फोन उखलिना, रिंग जाता फोन उखलिना. एल्टनान दार उगडलें खंय आनी भितर येयलो आनी तो पियाल्लेलो आसलो न्हू, येयलो आनी डायरेक्ट खंय तो सोफारूच न्हिदलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें उठलो, मामी करून हें करताले, किचनान मामी ना, घरान ना, बेडरुमान ना, खंयसरूच ना. खूब कॉल केले खंय तेणें आनी फोन उखलिना म्हणून तो शेवट कामाक गेलो. कामा वयल्यानूय कॉल मारूंक लागलो मामीक आपणाच्या, खंय गेली, कितें जाली. ओके, आनी ताका फायनली जे तेच्या कामा वयलो पात्रांव आसलो तेणें ताका सांगलें पुलिसाक वचून कंप्लेंट दी रे, कोणाक खबर कितें जालें तें. आनी अशें करून खंय एल्टनान पुलीस स्टेशनार वचोंक ना, एल्टनाचो जो पात्रांव आसलो तो गेलो खंय कंप्लेंट दिवपाक की एल्टनाची मामी मिसींग आसा, फोन बीन लागना, स्विच ऑफ आसा आनी ती रातसून ना म्हणून. केस घेतली खंय पुलिसांनी आनी तिका सोदपाक ट्राय मारलो जाल्यार शी वॉज नॉट देर. अशें करून करून 1 दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले. कोण सांगता मामी तुजी काणकोणा आहा मरे, कोण म्हणटा मामी तुजी म्हापसा पयल्या मरे, कोण म्हणटा मामी तुजी बिचार आसली, कोण म्हणटा अशें फेक अफवा. कोणाक कोण दिसोंक ना
तुजी मामी हांगा आहा मरे, तो धांवन धांवन थंय वयतालो. तुजी मामी काणकोणा आहा मरे, तो धांवन धांवन थंय वयतालो. तेजी मामी बस स्टँडार आहा मरे, पिशी घेवून बारल्या, तो धांवन धांवन थंय वयतालो. अशें करून करून 2 म्हयने जाले. कांयच जाग ना. एल्टनान सोडून दिलें की मामी गेली म्हणून, म्हणजे मेली. खंय वचून जीव दिलो, कितें तरी केलें. आनी एल्टनाक रिग्रेट ना. तुमकां डायरेक्ट सांगता, जे तेणी म्हाका सांगलां तश्शें हांव तुमकां सांगता. तेका रिग्रेट ना कांयच. तो आपणाच्या हितून इतलो 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 भितन घुसलेलो एल्कोहॉल आनी हितून की तुमकां हांव सांगूं शकना. एल्टन इज नॉट मॅरीड आनी कांय ना. इज व्हेरी यंग. ओके, व्हेरी यंग एल्टन. चडूय तो व्हडलो ना. ओके. आनी एल्टनाच्या लायफान असो ट्विस्ट ऑफ टर्न जालो की तुमकां सांगूं शकना. घरा कडेन प्रॉब्लमां येवंक लागली. एल्टनाची घर येदें व्हडलें. घराचें बील भरपाक एल्टना कडेन तांक जायना जाली. एल्टनाची इलॅक्ट्रिसिटी कट जाली. आनी अशें करून करून तेचे सगळे फ्रेंड पयस जाले, कित्याक तो चड एडिक्ट जाल्लो ड्रग्साक. ओके, सो दॅट इज हे जे कोणी म्हाजे ल्हान भुरगे कॉलेजीचे जावं कॉलेजी भायले कसले व्हिडिओ पळयता, बायल चेडवां दादले यंगस्टर्स एल्डर्स हुएवर, हांव तुमकां दोनी हात जोडून रिक्वेस्ट करता, डू नॉट कंज्यूम एनी अल्कोहॉल. दॅट इज टोटली बॅड फॉर हेल्थ आनी इवन बॅड फॉर युअर फॅमिली. जस्ट रिमेंबर दीस. ओके, हे केन्नाच कंज्यूम करूं नाका. केन्नाच कंज्यूम करूं नाका. केन्ना म्हणजे केन्नाच कंज्यूम करूं नाका. सो अशें करून करून 4 वर्सां जालीं. कितली जाली? 4 वर्सां. आनी कोणी तरी एल्टनाक फोन मारलो खूब वर्सां उपरांत, 4 वर्सां उपरांत. म्हणजे जाले ताका एक 5 म्हयने जाले फोन येवन की तुजी मामी, म्हाका अशें दिसता की ती जे जाग्यार पयलीं कामाक आसली थंयसरूच त्याच एरियेन आनी खंय तरी कामाक आसा म्हणून. तेणी खूब प्रयत्न केले एल्टनान की थंयसर लोकांक कोणाक विचारपाक, फोन मारपाक, बाबा म्हाजी मामीक पळयलाय, जाल्यार नो ट्रेस. ओके, बट तो जाणा तेजे मामीन तेजें घर सोडलें कित्याक तेणी मामीक एसॉल्ट केल्लो म्हणून, मामीक मारलेलो म्हणून. मस्ती केलेली. मस्ती करतालो, मारतालो. आपूण सगळें सोडपाक रेडी आसा, आपणाक आपणाची मामी जाय अशें एल्टन म्हणटा. ओके, तुमी कोणी तिका पळयला जाल्यार हांव तुमकां फोटो घालता. व्हेरी ओल्ड फोटो तो. तुमी मातशें एडजस्ट करा. ती कशी खंय आतां कशी कितें दिसता आसतली पळय ती. आनी अकॉर्डिंग टू दॅट तुमी कोणाकूय कितें खबर आसा जाल्यार म्हाका मॅसेज करची इंस्टाग्रामाचेर, मस्तीखोर गोवन्स यूट्यूब इंस्टाग्राम आयडीचेर, ऑर एल्स कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून आमकां तुमी सांगचें. एल्टनाक 4 वर्सां पयलीं म्हणजे 4 वर्सां उपरांत मागीर कॉल येयलो की तुजी मामीक आमी कुवेट स्पॉट केला म्हणून. एल्टनान खूब प्रयत्न केले सोदपाक, बट नो, झिरो ट्रेस, कांयच ना. ओके, बट जेन्ना एल्टनान म्हाजो व्लॉग पळयलो, आनी तेणी एल्टन म्हाजो पयलींचो सबस्क्रायबर बीन न्हू, इज नॉट माय सबस्क्रायबर. तो डायरेक्ट सांगता आपूण तुजे केन्नाच व्हिडिओ पळोवंक ना. फर्स्ट टायम तुजी आंटीची व्हिडिओ पयली, जी आयज हांवें व्हिडिओ घातलेली काल पळय ती, जी आंटी आमची सीख आसा, ती व्हिडिओ पयली खंय तेणी. आनी तशेंच ती व्हिडिओ पळयता पळयता तो खूब इमोशनल जालो खंय. तेणी मागीर म्हाजो चॅनल ओपन केलो आनी मारियोची व्हिडिओ पयली. आनी तितून ताका ती व्हिडिओ पळोवन ताका खंय तरी होप येयलो की थ्रू आवट माय व्हिडिओ एटलिस्ट आपूण खंय तरी मामी कडेन पावोंक शकता, आपूण तिका सॉरी म्हणूंक शकता. आतां तुमी म्हाका कॉमेंट करून सांगचें की एल्टनान कितें करचें, वॉट इज द बेस्ट सोल्युशन. तुमी जेन्ना सोल्युशन दितली तेन्नाच कितें सारकें जावं शकता न्हू. आनी म्हाजे खूब लोक कुवेट कामाक आसता, कोण UK आसता, कोण लंडन आसता, कोण आनी खंय आसता, कोण ऑस्ट्रेलिया आसता, कोण हांगा खंय सगळ्याक जाय म्हळ्यार आख्ख्या वर्ल्डान सगळ्याक आसता. येदो हो आमचो गोवा, बट आमची व्हिडिओ खंय खंय पावता ती पळया. तुमी कोणाय कोणी बी तुमी तिका पळयला जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करचो. ओके, आतां एल्टनान आपणाची आयडेंटिटी दाखोवनाका म्हटल्यार, कित्याक तो एक तेणी सांगता आसतना आपूण डायरेक्ट सांगला आय एम अ एडिक्ट म्हणून, आनी आपणाक तें सोडपाक जायना. आनी असल्या कारणान ताका कोण बरें चेडूं खंय मेळत ना मेळत, सो तेजें थिंकींग तशें. ओके, बट यस डेफिनेटली ही वील कम तेजी मामी मेळत जाल्यार ऑन माय यूट्यूब चॅनल.
बट कोणी तुम्ही पळयला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करून सांगा. आनी बाय चान्स जर आमकां तेजी मामी मेळटा जाल्यार आमी तुमकां डेफिनेटली आमच्या येता त्या व्हिडिओनी अपडेट दितली न्हू गो, होय जस्ट लायक मारियो. ओके, सो चॅनलाचेर आमचे नवे आसा, लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तेजे मामी देवाचे कृपेन घरा बेगीन येवची म्हणून तुम्ही प्रे करा. आणि हांव काय म्हणिना. बाय बाय. बाय बाय.